Let me begin with Water Resources Department, the demand which is very important for Goa and people who are crying for drinking water. Speaker sir, I am speaking about River Madai, which we also describe as, it's also called Madai. The conflict between the two states, Goa and Karnataka, Speaker sir. Decades have passed, this conflict is going on. And this conflict is being used, this river Madai, which we say is our mother, is being used politically by Karnataka government and also by Goa government. म्हणजे दोन्ही वाटेचे नॅशनल पार्टीज हे रिवर मदईचेर भरपूर इलेक्शनाच्या टायमार, इलेक्शनाच्या उपरांत, इलेक्शन लागीं पावता, हेचेर भरपूर इतले आश्वासनां दिता की रिवर मदई उखलून व्हरोन ती कर्नाटकान घातलेल्या भाशेन अशें जाता. आनी हिंगासर घे आमी गोंयचे लोक रोडार येतात, पणजे येतात, CMाक मेळोंक येतात, डेलिगेशनां येतात, आमचे आमदार सगळे आबूज जाता. हें आमी चालूच पयल्लें आहा स्पीकर सर. आनी म्हाका उगडास येता जेन्ना रिवर मदय डायवर्जनाचें काम सुरवात जालें आनी हे डायवर्जनान जे मेन बेजन आहा तेजे ट्रिब्युटरीज आहा कलसा आनी बंडोरी हेचे डायवर्जन करून मलाप्रभा बेसनान तेंच्यांनी हें डायवर्ट ऑलरेडी केलें. आनी आमी ह्या सभागृहान स्पीकर सर आमी ह्या सभागृहान उलयत आहा, एवरी असेंब्लीन येता आमी उलयता. मंत्री आतां नेवत जाल्लो आहा, 2.5 वर्सां जालीं, तेणें खूब काम केलां, हांव तेजेर कांय दोश दिना. आमी 2012 आमी आमदार जाल्यात तेन्नासून आदलो त्या टायमाचो WRD मिनिस्टर, त्या टायमाचो CM मनोहर पर्रीकर 2-2 वरांची भाशणां ह्याच सभागृहान जालीं. तुमी आसले स्पीकर सर, तुमकांय उगड आसा. आनी भाशणां जाल्या उपरांत डेलिगेशन घेवप आनी दिल्लीक वचप, आमचें मेमोरंडम दिवप. 2018 जे मदय डिस्प्यूट ट्रिब्युनलान ऑर्डर दिली, तितून हे ड्रिंकींग वॉटर प्रोजेक्ट म्हणून तेंच्यांनी कामूय सुरवात केलें कर्नाटकान. काम सुरवात केलें, काम जोरान गेलें, इतलें जोरान गेलें की आमकां हिंगासून सभागृहाचे बस केली, गाडयो केल्यो आनी हिंगासून आमकां येले. तेन्ना आमचो स्पीकर आसलो आतांचो मुख्यमंत्री. आनी खुबशे जाण आमदार येयले, थोडे जाण येवंक ना, मंत्री येवंक ना, पूण आमचो आतांचो मुख्यमंत्री जो त्या टायमाचो स्पीकर आसलो, ही लेड द डेलिगेशन. आनी आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलें स्पीकर सर, आमच्या दोळ्यांनी पळयलें की केदे मोठ्या प्रमाणान हे रिवर आमचे गोंयचो फ्लो आहा तो डायवर्ट करून सारको व्हरोन ते इश्टाक व्हरोन ते सारके मलाप्रभा बेसनान तेणी तें डायवर्ट केलें. आनी आमी पळयतच उरले. म्हाका दिसता आयज सभागृहाच्या सगळ्या मेंबरांनी ते आपल्या आपली वाड्यान, आपल्या विलेजीन ती कित्याक ती कामां जातलीच. आयज हे मदय कशें आमी वाचयतले तेचेर हो आयज डिस्कशन जावपाची गरज आहा. आनी मिनिस्टराचो रिप्लाय शूड मोर फोकस ऑन दीस, that we will lose this river. What will be the consequences if we lose this river? Speaker sir, February, March, April, May, flow of this river which comes in the state of Goa तो वचोन चॅक करपाची गरज आहा स्पीकर सर. हांव पर्सनली ते सायडीनसून वयताना आमी स्टॉप जाले 4 सोत्यांचेर आनी 4य सोत्याचेर फ्लो कांयच ना स्पीकर सर. अशें बारीक 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 उदक फुडें धुकलता. जे आमी जे एक बरो प्रेशर, एक 1 HP पंप लायलो आनी ते सारकें अशें घातलें आनी उदक तशें येता, तितले स्लो प्रेशरान उदक येता फुडें. कित्याक स्पीकर सर, कित्याक येता अशें? हांव कोर्टांचें कांयच उलयना, कोर्टान डिस्प्यूट चालूच आहा. कोर्टान एक वाटेन डिस्प्यूट चालू आहा, कर्नाटका काम जोरान करीत आहा.
स्टेट व्हडली, MP खूब आहा, आमचे 2 MP, स्टेट येदीत धाकटी. वॉट वील बी द कॉन्सिक्वेन्सीस इफ दीस वॉटर कंटिन्यूज लायक दीस. म्हणजे आमी जे उलयता वॉर जातले उदका खातीर, देर वील बी वॉर बिकॉज ऑफ रिवर्स. म्हणजे ही रिवर आपली, ही रिवर तुजी, स्टेटी कडेन झगडटले, प्रॅक्टिकली दाण्यांनी झगडटले. फाटल्या दिसांनी आमचे बशी फोडल्यो कर्नाटका गेल्ले पळय तेन्ना. म्हणजे हिंगासर जेन्ना जेन्ना आमी बोवाड करता एसेंब्लीन, आमची बस फोडटा ते, कदंबा बस फोडटा. स्पीकर सर, हांव इतलेंच म्हणूंक सोदता, वेरियस कोर्ट ऑर्डर, ट्रिब्युनलाची ऑर्डर, सुप्रीम कोर्टान केस चालू आहा, पूण खंय तरी आमकां, आमी धाकटी स्टेट 2 MP म्हणून आमकां सायडीक दवरल्या काय? आनी चीफ मिनिस्टर इज फायटींग टूथ एंड नेल. पूण कितलेशेच कोण ट्वीट करता, सेंट्रल हितून दिल्लीकसून कोण ट्वीट करता, EC क्लियरन्स दिले, काम सुरवात जावपाचें आहा, इलेक्शन लागीं येयला कर्नाटका, ट्वीट करता आमकां त्रासान. आतां स्पीकर सर, ड्रिंकींग वॉटर दिवचें म्हणून तांकां सांगलां. वॉट इज द मिनींग ऑफ ड्रिंकींग वॉटर? तें आमकां मिनिस्टरान आयज सांगपाचें. वॉट डीड द ट्रिब्युनल से अबाउट द ड्रिंकींग वॉटर कर्नाटका कॅन यूज, आनी कितली क्वॉन्टिटी, अँड हाव इट शूड बी एक्स्ट्रॅक्टेड. म्हणजे त्या बेजनांसून, म्हणजे त्या रेवरांसून ते उदक कशें काडप आनी कर्नाटकाच्या लोकांक दिवप. कर्नाटकाचो लोक आनी MLA एसेंब्लीन 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 वरां ते भाशणां करीत रावता. म्हणजे प्रत्येक एसेंब्लीन 4 वरां तेंची भाशणां आसता. म्हणजे सगळे जाण आमदार थिंगासरले बेलगांव आनी ती खानापूर एरियाचे सगळे जाण भाशणां दिता, 1-1 वरांचें भाशण. कितें? वी डोंट वॉन्ट ड्रिंकींग वॉटर, वी वॉन्ट वॉटर फॉर एग्रीकल्चर, वी वॉन्ट टू ग्रो आवर क्रॉप्स, this is our water, this is our river, it is situated, it is located in our area, how can Goa have a claim on it? Speaker sir, ही मोठी गंभीर समस्या आमकां जावपाची आहा फुडें फ्युचरान. दिस इज गोइंग टू बी कट्रोत. म्हणजे आमी जेन्ना म्हणटा अशीच सुरी मारून गोमटी उडयली तशें आमकां गोंयकारांक जावपाचें आहा. आयज जर तर आमी ही मदय आमच्या खातीर, मदय आमच्या खातीर वाचयना, हे सगळे एरिया ड्राय जातली. रिवर मांदोवीन जें उदक येता तें उदक पावचें ना. हांव 4 म्हयन्याचें उलयतां. पावसान उदक फ्लो आसतलोच. स्पीकर सर, पावसान वयरसून उदक येता. हें आमचें नॅचरल वॉटर जें येता हें फुडें आमकां पेंवपाचें ना. आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलां. आमी जेन्ना 2019 आमी हिंगासून गेले, ह्या सभागृहांसून गेले, 18 ह्या सभागृहांसून गेले तेन्ना आमी दोळ्यांनी पळयलां स्पीकर सर. वॉट वॉज द स्टेट, कशें कशें कर्नाटकान 4,000 कोटी, अरावंड 4,000 crores दे स्पेंड. 4,000 ते 5,000 कोटीचो टेंडर तो. इतले पयशे मोडून तेंच्यांनी काम केलें, काम कंप्लीट केलें. आमी कांयच करूंक पावोंक ना स्पीकर सर. आमी एक स्टे हाडूंक पावोंक ना. सुप्रीम कोर्टान वचून आमी स्टे हाडूंक पावोंक ना. ट्रिब्युनलाक आमी कूड नॉट कन्विन्स द ट्रिब्युनल दे आर डुईंग द वर्क. तेंकां कोर्टान सांगलें काम बंद कर. ऑर्डर कांयच ना स्पीकर सर. म्हणजे खंय तरी आमी फाटीं उरले अशें म्हाका दिसता. अँड दीस इज द रिजन आय एम ब्रिंगींग इट टू द नोटीस ऑफ दीस हावस, दीस ऑगस्ट हावस, ब्रिंगींग इट टू द नोटीस ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ब्रिंगींग इट टू द नोटीस ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर and our chief engineer Badami, who has worked for this Madai Bachao. म्हणजे तो चीफ इंजिनियर आता तेन्नासून आहा आनी आयज बसून आहा. हांव म्हणना तेणें खंय रॉंग केला. तेणें सगळें 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन कशें डिफेन्स करूंक जाय, कितें करूंक जाय तितलेंय केलां. पूण म्हाका दिसता आमी फाटीं पडले हितून. वी हॅव रिमेन्ड बिहायंड. म्हणजे खंय तरी आमी फाटीं उरले आनी रिवर डायवर्ट जाली. आतां तेणी रिवर डायवर्ट कशी केल्या स्पीकर सर? तेणी रिवरान भितर कॉन्क्रिटाची वॉल दुसरी वाटेन घालून बॉक्स कल्वर्ट करून तेणी आख्खो अंडरग्रावंड व्हरोन ती रोडाचे पोंदसून व्हरोन ते सायडीनसून व्हरोन तेणी मलाप्रभा रिवरान ती बेजनान ती घातली. आमचे कडेन फोटोज आहा, आमचे कडेन व्हिडियोज आहा, आमचे कडेन सगळे आहा.
कोर्टान दाखयले कोर्ट स्टे दिना, कोर्ट म्हणटा आमी स्टे दिल्या पूण काम चालूच आहा. स्पीकर सर, हांव आनीक मिनिस्टराचे नदरेक हाडूंक सोदता की लास्ट असेंब्ली मिनिस्टरान सांगलेले दॅट वी वील बिल्ड डॅम्स, स्मॉल डॅम्स, बीग डॅम्स अक्रॉस द रिवर मदय, म्हणजे आमचे गोवाचे टॅरिटरीन आमी भरपूर डॅम घाली आनी उदक आमकां ड्रिंकींग वॉटर पर्पज जे आमकां उदक लागता ते आमी घेवया, आमी ते उदक व्हरया, ट्रीट करुया, लोकांक सप्लाय करुया फॉर ड्रिंकींग पर्पज, ऑल्सो फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज, जे उदता पळय ते एग्रीकल्चरल पर्पज. हें काम खंय पावलां हें मिनिस्टरान आयज सांगपाची गरज आहा. आनी तेका तुमी बजेटरी प्रोविजन हे डॅम बांदपाक, हे कितले डॅम तुमी सांगलेले आमकां 12 डॅम कितें तरी बांदता म्हणून, म्हाका उगडास आसा. हे कितले डॅम खंय पावला हेचे वर्क ऑर्डर दिली आनी काम खंय पावला, बजेटरी प्रोविजन तुमी कितले केल्ले आहा स्पीकर सर. आनी वॉट इज द प्रेझंट स्टेटस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जे आमची केस चालू आहा, जी आमची केस कोर्टान चालू आहा तेजे प्रेझंट स्टेटस कितें, आमचो खंयचो लॉयर तेका हें कोत्ता, आमकां डिफेंड कोत्ता, स्टेट ऑफ गोवाक खंयचे लॉयर डिफेंड कोत्ता, आनी आमचो एडवोकेट जनरल एसिस्ट करपा खातीर कितले लॉयरांचो हेल्प घेवन थिंगा वयता, एंड वॉट आर वी डुईंग अबाउट दीस dispute which is going on with Karnataka